तोरशा थळाव्या आमदारान परिस्थितीचो अदमास घेतला. उदकाची वेवस्था रोखडी जातली म्हूण तो उलोवन गेला. डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्शन त्याच्या स्टाफाक ते 4 असो किंवा 3 असो एक टँकर अमक्या घराक पावपाक जायो. टँकरची कॅपॅसिटी किती 5,000 लिटर 7,000 तीनच घरांक पावतले ते 2 आसा गाता 3च घरांक दोन ना तू 1,000 घाल न्हू 1,000 घातल्या आता खूप झालं आमकां. माझे सारखलो 7,000च्या टाक्यावर जालो सगळो टँकर म्हाकाच खाली करून दिलो. मागीर तूं कितें करतलो? तुज्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्शन दी एक टँकर मिनिमम एक 8-10 घरांक पावपाक जाय. 7 घरां 1,000चे सगळ्यांकच खेळा दिले थोड्याची 500 लिटराची टाकी 10 घरांक पावपाक जायो. पण उदकाचे जेन्ना आमकां गव्हर्मेंट जेन्ना टँकर सोडटा पळय ते आमी सारके सुरळीत आमी पाणी सोडटाले. आतां कितें जालां टँकर आतां गव्हर्मेंट आमकां धाडटाले पूण ते कोणाच्या घरान 2,000-3,000 अशें वयतले. ताका लागून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहे आमच्या सगळ्या नागरिकां कडेन जेन्ना ते तेंचे डायरीचे सायनी घेता पळय तेचे बरोबर त्यांनी ते आपूण 1,000 लिटर पाणी घेतले ते त्यांनी क्वॉन्टिटी ते जर बरयले जाल्यार 1,000 लिटर अशें करून 7 घरांक आमचें पाणी पावता. आनी म्हाका दिसता 15 दीस म्हाका म्हयनोभर हो पाणयाचो प्रॉब्लेम आसा लोकांचो. ताका लागून इतलो लोक हांगासर जमलेलो आसा. मेन म्हटल्यार जो पंप जो आसा तोच जेन्ना सारको ना आनी तेतूनसून पाणी जेन्ना वडना तेन्ना पायपलायनीसून पाणी लोकां पर्यंत पावना. ताका लागून हे टँकरांनी पाणी घालचें पडटा. आनी आयज इतली जी घरां आसात ते जर पयलीं जाल्यार तूं 10 सुद्दां टँकर दिसाक दिले जाल्यार सुद्दां पाणी पावचें ना. तेन्ना आमी आतां आमदारान आमच्या हेका एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की जाता तितलो तो पंप रिपेर करून त्या पंपाचें पाणी नळाद्वारे पायपांसून तांकां प्रत्येक घराक पावचे अशी तांकां विनंती केल्ली. आनी तेंच्यांनी ती मंगळार बुधवार मेरेन सॉल्व करता आनी सॉल्व करता म्हूण सांगल्या. गुडे शिवोले काळोबा देवळा कडच्या लोकांक उदकाक नित्याच्यो कटकटी. टँकर येता खरो पूण तें उदक गांवांक पावपाचें न्ही. सरकारान उदका पुरवण जाग्यार घालची नाजाल्यार खंय झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार. गांवांत आमी एक निर्णय घेवपाचो आसा. आमी आजून गांवांत उलोवंक ना. गांवांत आमी एक निर्णय घेवपाचो आसा की इलेक्शन आसा हे जर तर आमचें काम जर बेगीनच्या बेगीन सुरळीत करिना आमची पायपलायनीची जर आमचे उदकाचो प्रश्न जर सुरळीत करिना जाल्यार येणारें झेडपी इलेक्शन आसा ते आमी सबंद गांव आमी बहिष्कार घालपाचो बॉयकॉट करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. कितली घरां तुमी इफेक्टेड आहा? 350-400 घरां आसा ह्या गांवांत. गव्हर्मेंटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमचो प्रश्न जो आसा तो म्हाका दिसता आतां आनी कोणाच्या हातीन ना. हो आमचो जर प्रश्न सुरळीत केलो जाल्यार मुख्यमंत्री करतलो आनी PWD मिनिस्टर करतलो. हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून हे काम आमचे उदकाचो प्रश्न आहा तो सुरळीत करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.